द पॅशन ऑफ क्राइस्ट ही मूवी हांव चिंता पळयनातलो कातोलीक वा क्रिस्तांव लोक आसचो ना. आनी जेजूची ती निमाणी 24 वरां इतल्या आपुरबायेन ती पिंतरायल्यान गे ते पळयतनाच एका रितीचे अनुभव जाता. जेजून इतले कश्ट सोंसल्यात गे म्हणजे चिंता येता. हांवें न्यू लिडर मॅगझिनार वाचलेलें हें गणित चेन्नईंत ही मूवी दाखयत आसतना प्रत्येक जावन जेजूक जेर बांद मारचें तें गणित. पिन ड्रॉप सायलेन्स. थिएटरांत एकच एक आवाज नासलो आनी स्क्रिनार पडद्यार जेजूक जेर बांद मारचें तें चाटयांनी मारचें तें दृश्य. आनी तक्षण एकली स्त्री उबे रावन बोब मारता की प्लीज समवन गो एंड स्टॉप दिस. कोणी एकलो मुखार वसा आनी हें रावया, म्हज्यान पळोवंक जायना. तितल्या आपुरबायेन तें पिंतूर चित्रीत केलां. आनी हाचे विशयंत एका भक्तिकान विचारलेलें सवाल. फादर, ह्या पिंतुरांत प्रत्येक जावन जेजून पडचें तसलें परत्यान परत्यान पडचें. थोडे पोटी तो कुर्सा वयर पडटा, थोडे पोटी कुर्सा पोंदा तो जडायचो क्रिस्ताचे वयर पडटा. हे सकट सत गे हाचे विशयी बायबलान कांय सांगूं ना न्ही. तर मेल गिब्सनान हें कवितावन घेतलां. मूवी येवन सुमार वर्सां जालीं. तुमी ही पळयली आसतली आनी हे सवाल तुमकां दसलांगी ना म्हाका कळीत ना. भाऊ आनी भयणो, त्या मुवींत सकट संगती पवित्र पुस्तकांत सांगलेल्यो काणकोंक ना. थंयसर इमॅजिनेशन आमच्या चिंतपाकी अवकाश करून दिला. खंय जावन जेजू एक पोटी न्ही, दोन पोटी न्ही, साबार पोटी कुर्सा पोंदा पडला आसतलो. पळय आमच्यो कुर्साच्यो वाटो आमी करच्यो. जेजू पयले पोटी कुर्सा पोंदा पडलो, दुसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडलो, तिसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडलो. तुमी चिंतात की 3 पोटी मात्र जेजू कुर्सा पोंदा पडलो? ना. तो बरादी कुरीस घेवन वता आसतना, ती वाट सोडून कालवार दोंगर सोडता आसतना खंडी जावन तो पडला आसतलो. कित्याक तो नित्रांनी जाल्लो. हेनेच्यान खरकटें वत, तेणे शिपायांचे मार, केपडायो, नालिसाय, तिंपी हें सकट सोसून न्ही मात्र कुडीची अस्कत काय मोती ती अस्कत जाला. अस्कत जाला म्हळ्यार एका रितीन मेंटल टॉर्चर. हें सकट बघता आसतना खंडीत जावन जेजू नित्रांनी जावन तो पडला आसतलो. पूण ह्या पडण्या विशयंत आमकां चारित्रीक रेकॉर्ड्स कांय ना, चरित्र सांगना. पूण ह्या पडण्या विशयंत इगर्ज मतेंत चालू आसच्या त्या संप्रदायावरून, कसले संप्रदाय? कुर्साच्या वाटेचें भक्तीपण. आनी थंयसर हांवें येदोळच सांगलें 3 पडण्यो थंयसर सांगल्यात. आनी खंडी जावन ताचे तावन प्रेरीत जावन मेल गिब्सनान असलें एक पिंतूर काडूंक प्रयत्न केला म्हळ्यार कांय चूक जावची ना. आतां कुर्साच्या वाटेचें भक्तीपण जावं पुरो युरोपाक आनी उरल्या गांवांक तें जायत्या काळा उपरांत आयिल्लें. कितें म्हळ्यार पवित्र जाग्यांक गेल्लो लोक थंयसर जेजू खालवार दोंगराक सोडून गेल्लीं मेटां सोडतालो. आनी अशें सोलून वता आसतना त्या काळार बसां वेहिकलां नासलीं आनी खंडी जावन सोलून वता आसतना तांणी जेजूचो पाशांव न्ही हाडला आसतलो. थंय रावन तांणी मागणें केलां आसतलें.
आणि असे थंयसर गेल्लो लोक पाटी गांवाक आयिल्ल्या वेळार ते भक्तीपण तांच्या गांवांनी आदारता. सगळ्यांकी पवित्र जाग्याक वचोंक जायना म्हणटना जे कितें थंय आसा तें आमच्या गांवांत आमी करूंक जाता. न्ही आमच्या फिरगजांनी आमच्या घरांनी आमी कुर्साची वाट करता जाल्यार तेंच भक्तीपण जे कितें थंय लोक वचून आदारता तेंच भक्तीपण हांगा आमी आदारता. आनी अशें कुर्साची वाट आतां सगळ्या संवसाराक ती विस्तारल्या. जर्मनींत एक संप्रदाय आसलो. थंय कितें म्हळ्यार 7 फॉल्स ऑफ क्रायस्ट मध्य युगांत जेजूची 7 पोडणी म्हणजे तसले एक संप्रदाय थंय आसलो. आनी त्या संप्रदाया प्रमाणे जेजू आपणाच्या आवयक बेडताना तो पडता. सिरेनाचो सिमाव जेजू कुरीस वो कुमक करताना तो पडता. वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसताना तो पडता. आनी जेरुजलेमाच्यो स्त्रियो जेजू खातीर रडताना तो पडता. पळया 4 पोडण्यो हांगासर ह्या संप्रदाया प्रमाणे आसात. आनी उरल्यो 3 पोडण्यो जे कितें आमी कुर्साची वाट करताना नियाळटा पळया, पयलें पोडणें, दुसरें पोडणें, तिसरें पोडणें म्हणून ते. सो ते 3 आनी हांगाचे 4 सांगाता घालताना 7 पोडण्यो अशें थंय एक संप्रदाय आसली जर्मनींत. मुखेल भावांनो आनी भयणीनो, कितेंय आसूं, संप्रदाय कशी आसूं वा चरित्रीक पुरावे कशी आसूं तें आमकां गरजेचें न्ही. गरजेचें कितें म्हळ्यार जावं पुरो मेल गिब्सन पॅशन ऑफ क्रायस्ट त्या पितुरा मुखांतर आनी आमी कुर्साचे वाटेचें भक्तीपण नियाळचे मुखांतर आमच्या मोतीक आमी हाडटा की जेजून कसले सकड कश्ट सोंसले, ते कोणा खातीर सोंसले, कित्या खातीर सोंसले हे नियाळोवंक एक अवकाश. आनी त्या मुखांतर जेजूच्या पाशवांत आमकांच आमी भागीदारां करता आनी त्या पाशवाचो प्रतिफळ आमी जोडून घेता आनी आमच्या जिविताची कुर्साची वाट संतोषान, समाधानेन, थिरासाणेन सोसूंक आमकां आदार जोडून घेता.